बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वो तुमचे सगळे आसूं. Pablo, बाबा अर्थ बोरवोसो आनी मोग देवूच आमच्या काळजांनी कोंचोन घालता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दर एकल्याचो आमचो भावार्थ वाडूंक जाय म्हूण उडास करता. भावार्थान आमी स्वत मानता, भावार्थान आमी चलता, भावार्थान देवाचेर होच भावार्थ धरून आमकांय पुनर्जीवनपण आसा म्हूण आमी स्वत मानता. हेच मनान धरून आयज करीत भशेन मागुया रोजारिया रॉड्रिगीस तिच्या म्हयन्याचो उडास कसो आमी करून तिकाय सासणेक सूख देवान दिवंक आनी जेजू कुस्ती रूप रूप पळोवंक पावो म्हूण मागया. आनी आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा मुखार एकामेका उजीर गुन्यांवकारी म्हूण ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सगळ्या देवा आनी तुमकां बाबा वो सगळ्यांक सांगता मनाची दोतोरां गजाल वायट आनी गरजेचे दिसली हांवें सारकी प्रार्थना केल्या. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो अपराध ह्या पासा पर्यंत सुद्दां सकवा करी सगळ्या दोतोरांक म्हाका आनी तुमकां बाबा बरो म्हज्या खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनंती कर आनी प्रार्थना मागता. सर पुर्गा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोर पुर्गा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. भो दयाळ बाबा रोजारिया तुजे दुवेच्या मोन्नाच्या दिसाचो आमी आज उगडास करता. तुजे मीतमेर नाशिल्ले काकुळतीन तिका वेंगय आनी तुज्या भोगतां सांगाती सासणाचें सूख फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करा देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. मोजेस आनी कोर्जेक म्हणलें इस्रायला कान दिवन आय सोरेजपूर आमचो देव एकलोच सोरेजपूर. सगल्या तुज्या काळजान सगल्या तुज्या आत्म्यान सगल्या तुज्या बळान सोरेजपुरा तुज्या देवाचो तूं मोग कोत्तलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायतां तीं उतरां तुज्या काळजान कोंचून दवर. घरांत विसव घेनासतना भायर भितर सरतना न्हिदतना आनी उठ्ठना हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलोय आनी ताची खबर भोवन भोवन कोत्तलोय. तीं उतरां तूं तुज्या हाताक एक कुणाक कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपलाक एक कोपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या दाराचेर कोंबड्याचेर आनी दारवंड्याचेर तीं तूं बरोवन दवरतलोय. जो देव रेस्परान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आयझॅकाक आनी जाकोबाक सोपूत घेवन बासायल्ले
ते देसान तूं तुमकां भितर काडटलोय तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासलेली गोड आनी ग्रेस शारां तुमी भरूंक नासलोली बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलोलीं घरां तुमी मारूंक नासलेल्यो बांयो ताणें लावूंक नासलेले जैतुनाचे मोळे आनी फळां तुमकां मेळटलीं आनी हीं फळां खावन तुमी दादोशी जातल्यात तेन्ना चोत्राय धरात आनी जाणें तुमकां इजिप्त देशांतली गुनापणांतली घरांतली भायर काडल्यान ते सोरेस्पराक विसरूं नाका सोरेस्पूर तुमच्या देवाची तुमी भेर धरात तेच सेवा करतल्यांक आनी ताच्या नांवान सोपूत घेतल्यांक देवाचें उतोरे तुमचो जबाब सोरेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां तूं म्हजें बोळ म्हणुया सोरेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां तूं म्हजें बोळ सोरेस्पर म्हजें कोडप म्हजें पोट म्हजो सोडवणार म्हणल्यार म्हजो देवूत जबाब सोरेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां तूं म्हजें बोळ तो म्हजें कोडप हांव ताका शरणा येता तो म्हजो दाल म्हजो बोळीश आदारी म्हजो किल्लो म्हजो आसरो ताका सगलो मान फावो सोरेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानांतल्या हातांतलो तो म्हाका निवाडटा जबाब सोरेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां तूं म्हजें बोळ सोरेस्पर म्हजें कोडप ताचें नांव व्हड जावं देव म्हजो सोडवणार ताचें नांव व्हड जावं आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां आपणे विचून मागलेल्या राजाक आपलो मोग दाखयला जबाब सोरेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां तूं म्हजें बोळ उबी रावया आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तान मन्नाचो भस्म केलो शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें अमरण पडजो लायलें सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान कोण एकलो दादलो जेजू सोशी आयलो आनी ताचे मुखार सरपटून ताणें म्हणलें सायबा म्हज्या पुताची काकुळट कर ताका मोल लोक जाल्या आनी तो चड कश्टवता सोबार पावटी उशांत आनी भोंवून भोंवून उदकांत तो पडटा हांवें ताका तुज्या शिसां सरशी व्हेलो पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें तेन्ना जेजून परती पाडून म्हणलें ओ विस्वाशी आनी खोटी संसोती कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरशें हांवें रावचें केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसची ताका हांगा म्हजेशी हाडात आनी जेजून ताका बोबाड करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर जावन बरो जालो मागीर जेजू सरशी कुशीन येवन शिसांनी विचारलें ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना जेजून ताका सांगलें तुमचो भावार्थ उणो देखून हांव तुमकां खरेंच सांगतां सांसवाच्या कोण्याक येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात हांगा तो थंय वच आनी तो वेतलो आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान
म्हाका खाली तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयचें हें वाचप आमी वाचलां तें माथेवसाच्या शुभ वर्तमानांतलें 17वो आवेसवर. ह्याच शुभ वर्तमानांतलो 10वो आवेसवर आसा. आनी ह्या 10व्या आवेसवरान आमकां अशें मेळटा, जेजू 12 जाणांक आपयता आपल्या शिसांक, तांकां हुकूम दिता आनी पाठयता, वचात, शुभ वर्तमान परगट करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, फुक्या घेतलां फुक्या दियात, आनी हे भाशेन मेळ्या आत्म्याचेर तांकां पदवी दिवन तो पाठयता. आनी आयज पळयता आमी शीस परत येता. तांणी जायतो वावर केल्लो, जायते जाणांक बरें केल्लें, पूण आयज ते परत येता आनी म्हणटा आमचे लागीं त्या भुरग्याक बरो करूंक कित्याक जालो ना. आनी जेजू तांकां जाप दिवन म्हणटा तुमच्या उण्या भावार्थाक लागून. बाबडीनो, जेजू तांचे बरोबर आसलो, 3 वर्सां आसलो. भौशीक वावर ताणें केला तो तांणी पळयलो. कितल्योच ओचोऱ्या मिलाग्री जंय भावार्थ तांचो गोठ जावंक जाय आसलो. देखीक आमी जाणा उंडो आनी मासल्यो घेवन ताणें कितल्या जाणांक वांटलेलो. जेजू दर्याचेर चलता तो पळोवन पेद्रू दर्यार उदकार आपूण चलोंक लागलोलो. भावार्थ धरूंक जाय आसलो. जेजूची शिकवण आसली कितली, जे भाशेन देव सुकण्यांक पोसता ते भाशेन तुमी भावार्थ तुमचो धरात, उणें भावार्थाचें जाय नाका. इतलें सांगूनय ते उणें भावार्थाचो अशें जेजू तांकां म्हणटा. कित्याक लागून बाबडीनो तांकां भावार्थ नासलो काय, ताणें पळयलेलें. एक सिद्ध जाता ते बरें करूंक लागले, लोकांक जाय तो देंवचार काडूंक लागले, जाय ते करूंक लागले. जेजून तांकां पदवी दिलेली. तांच्या जिवितान बाबडीनो रुटीन लायफ भितर सरलें, सदांचें कशें जालें. आनी सदांचें जालें तेन्ना ते खंयच्या फावरान आपूण करता तें विसरले. कित्याक लागून आपल्या लागीं घडटा हें विसरले. हें सदांचें जालें. आमच्याय जिवितान कांय फावटी कांय वस्तू सदांच्यो जाता. आनी सदांच्यो जातच ती आमी कित्याक लागून करताले, ताचें कारण कितें, ताचेर कितें जावंक जाय आसलें हें विसरता. देखीक आमी तेर्स करता आमच्या घरांनी. कांय फावटी तेर्स आमी कोंत घेवन करता तो सदांचो जाला. रुटीन जाला. तें कोंत घेवन करता आमी. म्हणटा आमच्या बाबा नमान मरे मयमा बापाक म्हणत वयता. तेर्स काबार जाल्या उपरांत कोमता आमकां तेर्स काबार जालो. आख्खो वेळ आनी कितें चिंता. मिसाक येवप थोड्यांचें सदांचें जालां. आयतार म्हणटच येवंक जाय मिसाक. सदांचें जालां. ह्या वस्तू वरवीं बाबडीनो जेजू आमकां सांगता थंयच आमी उरूंक फावना. तांकां भावार्थ नासलो, भावार्थ आसलो. भावार्थानूय ताणें जायते केले, पूण तांचो उणो भावार्थ जेजू म्हणटा देर इज समथींग लॅकिंग इन देयर फेथ. उणो हा भावार्थांतूच कितें तरी. आमचो भावार्थ कितें काय, कांय फावटी आमचो भावार्थूय असोच उरता. दे शूड बी ग्रोईंग फेथ म्हणटा न्ही. भावार्थ आसा पळय तो वाडोवंक जाय. हांव सुरवातेच्या उतरांनी म्हणटालो भावार्थ देवूच आमच्या काळजांनी कोचोवन घालता. भावार्थ बोरमाचो मोग, इंग्लीश भाशेन आमी ताका थियोलॉजिकल वर्च्यूज म्हणटा. हे आमकां कोण दिना, देव आमच्या काळजांनी घालता. हो भावार्थूय देवान आमच्या काळजांनी घालता ल्हानतान, पूण हो भावार्थ वाडूंक जाय. एक ही तांचें सगळें जेजून पडोवंक ना. तांचो भावार्थ वाडोवंक ना आनी हाका लागून तांचे लागीं ही मिलाग्र घडोवंक ना. बाबडीनो आमचोय भावार्थ थोडे फावटी जेन्ना आमी दोतोनीक आसली तोच भावार्थ आसा, तो आनीक वाडोवंक. जें कितें आमकां शिकयलेलें ल्हान आसतना आमच्या आवय बापायन, देव संदेशकारांनी, याज्ञिकांनी, हेंच आसा. तो भावार्थ तितलोच उरलेलो, शॅलो फेथ. हो भावार्थ जेजू म्हणटा आमचो वाडोवंक जाय. पवित्र पुस्तक आमी वाचून, जें कितें आमी आयकता ताचेर नियाळून, जें कितें आपणायलां तें दुसऱ्यांक वांटून, हे भाशेन हो भावार्थ वाडूंक जाय. तेन्ना जीजस बिकम्स माय पर्सनल फ्रेंड.
म्हजो खासगी इश्ट तो जाता आनी सगळी म्हजी चालूच आख्खी चालूच म्हजी भावार्थाचो रिस्पॉन्स कसो जाता म्हणल्यार हो भावार्थ म्हाका कार्ड जावन आसा तो हांव कोरण्यांतल्यान दाखयता. जेवताना म्हजें रोजार करता, कसलोय वावर करता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद मागता, भायर सरतना सांताक्रुजाचें काडून वेता. ह्यो भावार्थाच्यो कोरण्यो उपरांत भितरलो भावार्थ भायल्यान दाखयता. आयज हीच शिकवण दोगऱ्याक आमकां घेवया. जेजून आमकांय म्हणचे न्हय पूण ह्या भावार्थाच्या मनशान केन्नाय आमी कोणाचेर हात दवरता, मागणें करता, भावार्थान करुया. कोणाकूय बेसांव दिता तेन्ना भावार्थान दिवया. आनी खऱ्यांनीच भावार्थान केल्लें हें आमचे लागीं घडटलें. कित्याक जेजू आमकांय पाठयता. गड्या आत्म्याचेर अधिकार दिवन दुयेंत आसा तांकां बरी करून हें करून जेजू आमकांय पाठयता. हो भावार्थ करुया जेजूचो. ही कृपा आमच्या काळजांनी आसा. तेन्ना भाव भयणीनो, जें शिसा लागीं घडटालें आमचे लागीं घडटलें. कित्याक तोच देव आमच्या संगात आसा, तोच जेजू आमच्या संगात आसा. फकत आमी दोनूच वस्तू करुया. आमचें रुटीन सदांचें जिवीत जालां जाल्यार पळोवया आनी भावार्थान आमी कितलेंच उरलें जाल्यार वाडोवंक प्रयत्न करुया. Betone Millard के काव्य C7 page 31 C7 म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्वपिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हाका. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी आमच्या मानून घेवन प्रार्थया. सर्वेस्परा रुजारिया तुजे दुवेच्या मोन्नाच्या ह्या म्हयन्याच्या उगडासाक आमी तुका वंबता. त्या फारीकपणाच्या आनी वाखाणणेच्या योजना वरवीं तुज्या भोगतां बरोबर सासणाक तुका वाखाणून दोयाळपणी तिका व्हर. ही आमची खालती मागणी मानून घे तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारल्या. आमी ती सर्वेस्पराक इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. शांती करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वविदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकड्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण. ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ती देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरून सोंसोवपेचे आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यानी सासणेक कोराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो करात. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदकांत येवन बाबार्थाचो गुटकर करुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां संवसाराच्या सर्वोन्नताक आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक एकमेकांचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या मोणी बापा, आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तुका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकरणेची रुजारिया तिची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्रां वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो करून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखार मोड फुड्यांक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगती भाग्य धर्मकान सर्व तुका मानवल्याक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी तुजेर चुकलेल्या पक्षिका तशी आमची मागता भोगोस आनी आमकां ताळें पडून नाकाय, पूण वायटांतली आमकां दुखाय. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां दिवा, दया करून जिवितांत सवस्पय आमकां दी. सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें रेखता. तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी रातभर चलयताय सासणाच्या सासणा. सगळ्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. हो स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिववलो, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटा दी. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी.
क्रिस प्रसादा वेल्यान गीत गावल्या D10 पेज 52 D10. प्रार्थया. पृथ्वीच्या बापा, रोजारिया तुजे देवे खातीर भेटयलोलें हें बलिदान आनी आमची मागणी दोयेन मानून घे. तुजे काकलुतीन तिची पातकाची सोर कोतां धुवन काड म्हूण आमी मागता तुज्या पुता
जेजूचे नावी आमेन. बाबडीनो आयज आख्खो एक दीस एकठांय येवन एके भशेन आमी मागणें करता 8:30 ते 9:30 वरांचेर सगळे आमचे कॅथलीक चॅनल्स आसा पळय ते तांचेर वेगवेगळ्या स्वातांचेर हें मागणें जातलें तातूंत आमी भाग घेवन दिसायब आमचे लागीं मागता हें मागणें वेगवेगळ्या स्वाताचेर मदर तेरेसाचे कलकत्ता थंयच्यान ओल्ड गोवा आमचे बाजिलिका थंयच्यान आनी हेर दुसऱ्या जाग्यांचेर प्रॉमिनंट प्लेसीस आसा पळय थंयच्यान हें मागणें जातलें प्लस जांचे लागीं CCR TV आहा ताचेरूय ते येतले आनी हेरूय दुसरे कॅथलीक चॅनल्स आसा की एकूच दीस कसो सगळी एक वरभर 8:30 ते 9:30 पर्यंत आमी हें मागणें करतले ह्या मागण्यांत आमी वांटो घेवचो सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. सोर पदगा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बरोबर शेवटाक गीत गावया T56 पेज 227 T56